हाय, आयज हांव तुमकां एक खुशालकायेची खबर सांगता. आनी खुशालकाय म्हळ्यार आयज आमगेल्या घरांत एक्चुली हांव बायल आनी 3 जाण भुरगीं. पूण आमी घरांत कितले मेंबर आहाय खबर आहा तुमकां? आमी 5 जाण जालीं. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जाणां आहाय आमी. 5 जालो थिंगा आमी 7 जालीं, 9 जालीं, 10 जालीं आनी आतां 2 जाण न्यू मेंबर येयले. यो दाखयता. हें आमगेलें लिचू. आमगे सारकें मोरगाद लिचू. हेगे खबर हांव तुमकां सगळी मागीर सांगता. लिचू म्हणटा तें आमगे सारकें मोरगाद. चोय कितको चोयतलें तेका कळ्ळें हांव विडियो करता तेगेलो. यो आतां दुसरो मेंबर दाखयता. हो आमगेलो चाली. हेजें नांव चाली. पूण हेगेली बायल गेल्या त्या वर्सा मेली. तेका लागून तो सारको दुखी आहा. नरे चाली आसूं कळ्ळें. चाली आतां तूं हिंगा राव. आतां आमगेलें हांव तिसरे मेंबराक दाखयता आनी चवथ्याक अशें हो पयलो आहा तो जोबू. अशें हो जोबू आनी फाटल्यान आहा तो येतलो तेजें नांव मॅगी. जोबू आनी मॅगी म्हणचे आनी तुमकां 4 मेंबर दाखयले आमगेली. आजून कांय जालें ना. यो अशें तुमी हिंगा राव. ह्या दुसऱ्यान दाखयता. हेचें हो पयलीं लिच्यू म्हणटा तें दाखयलो तेगेलो घोव. हेजें नांव डस्टर. डस्टर म्हणटा तो इतलो मस्ती. तो वयता थिंग सगळे हेडो मोडून तेका हांवें भायल्यान बांदूंक गायला. हो सारको मोरगाद सारको म्हगे मोगाचो हो डस्टर. हेचो ह्या लिची गेलो घोव तो डस्टर. हें लिची आतां हेणें धुवन बरेंशें करण अर्जुना भाशेन हेचो बरें पेट काडलें. मेरे कर्जून आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे अशें म्हणून थंयचो हो करण आनी हो अर्जून. तेमकां एशें कोन्न हाक्यांक गेले आनी बरें हातीन घेवन चोयत म्हूण तेगेली माय आतां म्हाका चोयताली पयसून. कोण तें लिचू. हांव कितें करता काय म्हूण तुमकां चोवपा जाय तें लिचू कितें करता तें. हें चोय तें नुस्तें म्हाका पयसून चोयतालें. तें येयलें आपणें पेट्यां कितें उबात काय म्हूण आनी त्या बॉक्सांत तेणें उडी मारली पकाच करून. चयलें आनी सगळीं हांव बायल 3 जाण भुरगीं आनी इतलीं सगल्यो आमगेल्यो आख्खी फॅमिली अशी टोटल आमी 12 जाण आहाय. कळ्ळें न्ही. चयलें आमगे कितले जाण मेंबर आहाय ते. म्हणजे आमचे कितले जाण आहाय ती. आम घरां 5 जाण आनीक 2 जाण 3 सुणीं मुखार एक 3 8 जालीं. 2 जाण माजरां 9, 10 आनी 2 जाण पेट काडलो आहाय. चोय आमी घरां कितले जाण आहाय तीं. आतां कमेंट्स करून सांगाय तुमगे घरां कितले जाण आहाय तीं. आमी आमगे घरां 12 जाण. 12 वयर कोणूय तुमगे घरां आहाय जाल्यार सांगाय म्हाका कमेंट करून. थँक्यू.